देवाचें उतर ह्या नियाल मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. वायटुव्यान सोवें देवाची वागणूक चड सखास म्हूण जायते पावटी आमी चिंता. पूण वायटुव्यांनी आपलें जिवीत बदलून विश्वासीपण आपणावचे खातीर देव तांकां संदी दिता. त्या खातीर देवाची वागणूक तांचे सोवें सदांच सखास दिसता. हाकाच लागून प्रमाणीक विश्वासी मनशांनी निराशी जावची गरज ना. प्रमाणीक मनशांनी आपलें विश्वासीपण सदांच राखून दवरून जिवंक एकदमूच गरजेचें. जो बापूय मुल्लूक मागतोल्या एपिलेप्टीक मागतोल्या आपल्या पुताक जेजूशी घेवन आयलोलो ताचे पयलीं जेजूचे शिसां चर्ची गेल्लो, पूण तांणी ताका बरो करूंक जावंक ना. उण्या भावार्थाक लागून जेजू त्या भुरग्याच्या बापायक शिडकायता, तसोच आपल्या शिसांकूय शिडकायता. भावार्थ हें आमकां देवाचें हुमकें देणें. आमचो भावार्थ आमी राखून दवरूंक एकदमूच गरजेचें. अखंड आनी थीर भावार्था वरवीं आमी विजवितां करूंक शकता. पर्वत पासून उमटावन दर्यांत घालूंक शकता. भावार्था उदेशी दिसो नासलोल्या वस्तू आनी पळोवंक पावता. भावार्थ आमकां वेगळ्या पूण उंचल्या दर्ज्यार उबारून दवरता. म्हणटूच खरेपणी हांव भावार्थाचो मनीस जाल्यार कितलो खोल म्हजो भावार्थ. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.